आश्वे वाठारांतल्या दर्या दाजोबा देवळा कडेन कांय हॉटेलकार हळशिकावणे उदक सोडटात ते खातीर आजोबा देवळा कडेन दुर्गंधी पातळ्ळ्या। दुर्गंधीक लागून दर्या वेळेचो आनंद घेवपाक येवपी पर्यटक लेगीत उणे जायत चल्ल्यात। तशेंच थळाव्या लोकांक लेगीत ताचो त्रास सोंसचो पडटा। देखून भलायकीचे ज्येश्ठ अधिकारी, पर्यटन विभाग आनी मांद्रे पंचायतीन दर्यांत हळशिकावणे उदक कोण सोडटा हाची चौकशी करची आनी त्या हॉटेलांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी आदवोगाद प्रसाद शहापूरकारान केल्या। साळावले धरणाच्या सेक्युरिटी केबिना लागसार सुण्याचो जीव वाचोवपाच्या खातीर बिबट्याक जिवो मारपाची घडणूक घडली। फांतोडेर 3.5 वरांचेर बिबट्यान सुण्याचेर हल्लो केलो आनी रानांत पळ काडपाचो यत्न केलो। सुण्याचो जीव वाचोवपाक ह्या घडणुके थळार आशिल्ल्या गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या सेक्युरिटी गार्डान बिबट्याचेर हल्लो करून सुण्याचो जीव वाटयलो। मात ह्या घडणुकेक लागून बिबट्याचो जीव गेलो। गोंयांत लोकांक कायद्याचो भंय ना। लोक स्वताच्या भलायके खातीर न्हय जाल्यार तालाव पडचो न्हय म्हूण पुलिसांक पळयतकीच हेल्मेट घालतात अशें येरादारी पुलीस अधीक्षक बोसेट दा सिल्वा म्हणटा। आनी समज हेल्मेट नासत जाल्यार येरादारी पुलिसांक पळोवन यू टर्न घेवन पळ काडटा आनी ह्याच कारणाक लागून अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागलां। पूण तांकां आपल्या जिवाचो भंय ना अशें म्हणीत सिल्वान खंत उक्तायली। तशेंच हेल्मेट घालप सक्तीचें आनी गरजेचें आसाच, पूण ताचेच वांगडा त्या हेल्मेटाचो बेल्ट लेगीत लावप तितलेंच गरजेचें आसा। देखून जो दुचाकी चालक हेल्मेटाचो बेल्ट घालिनासतना भोंवता जाल्यार अशा लोकांचेर कारवाय करपाचे आदेश सिल्वा हांणी येरादारी पुलिशेक दिल्यात। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर रस्ते खणून दवरिल्ल्या कारणान अपघात जायतूच आसात। ब्रेस्तारा राती आझाद मैदाना कडल्या रस्त्यार आनीक एक जड ट्रक अचकीत रस्त्या भितर गेलो। सुदैवान हातून जिवीत हानी जावंक ना। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर ट्रक व्हडली सिमेंटाची पायपां व्हरतालो तेन्ना ही घडणूक घडली। फाटल्या सप्तकांत अशेच 2 ट्रक सांतिनेज आनी टॉप वाठारांत लवणले, तातूंत 3 जाणांक दुखापत जाल्ली। ही आतां तिसरी घडणूक। नागव्या हडपड्या रस्त्या कुशीक बस दवरून भितर न्हिदिल्ल्या चालकाचो रातच्या 1:30 मोबायल फोन, कपड्यांचे बॅग आनी पयशे चोरपी 4 कळंगूट पुलिसांनी धरून अटक केल्यात। मोबायल चोरतनाचो व्हिडिओ ब्रेस्तारा सगळ्याक व्हायरल जाल्लो। अटक केल्ले 4 तरणाटे अस्तंत बंगालचे आनी सध्या ते सगळे काणक्या रावताले।
बार्देस नानोड्या बागायतीक उजो लागून लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जालां। 10 परस चड बागायतदारांची ह्या उज्यांत काजूची, आंब्याची कलमां, हळद, केळी, माड तशेंच हेर फळ आनी फुलांची झाडां लासलीं। ह्या विशींची म्हायती मेळटकीच उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक सुवातेर पावले, पूण बागायती दोंगराऱ्या वाठारांत आशिल्ल्यान थंय मेरेन उदकाचे बंब पावपाक शक्य जालें ना। ताका लागून उजो सगळ्याक पातळ्ळो। उजो लागिल्ल्यान काजू, आंब्याची कलमां हांकां मोहर आयिल्लें। काजू आनी आंबे लागपाक सुरवात जाली। सरकारान ह्या लुकसाणीचो सहानुभुतीन विचार करून बागायतदारांक अर्थीक मजत करची अशी मागणी बागायतदारांनी केल्या। सावड्ड्या तुळशीदास देसाय हांच्या बागायतीक उजो लागून 70,000 परस चड रुपयांचे लुकसाण जालां। ही घडणूक बिरेस्तारा 16 दनपारां 2:30 वरांचेर सुमाराक घडली। ह्या विशींची म्हायती मेळटकीच लागीं आशिल्ल्या घरांतल्या लोकांनी आनी गोवा स्पॉन्ज कारखान्याक तेंकून रावपी मानायांनी उजो पालोवपाक हाडले। 250 पेक्षा चड सायल्याची, 50 काजूची, बदामाची तशेंच हेर फळ आनी फुलांची झाडां ह्या उज्यांत लासलीं। उजो लागिल्ल्यान काजू आनी हेर झाडांक निखटोच मोहर आयिल्लो। सरकारान ह्या लुकसाणीचो सहानुभुतीन विचार करून आपल्याक अर्थीक मजत करची अशी मागणी बागायतदार तुळशीदास देसाय हांणी केल्या। बिरेस्तारा दनपारा बागवाडा मांद्रे हांगसरल्या मिरसांग्यांच्या पोरसूंक अनवळखी मनशान उजो लायिल्ल्या कारणान शेतकारांचें लुकसाण जालें। ह्या लुकसाणीची भरपाय दिवपाचो यत्न सरकाराच्या वतीन जातलो अशें आस्वासन आमदार सितार ओलकारान दिलें। शुक्रारा ह्या पुराय घडणुकेची पळोवणी केल्या उपरांत चित उलयतालो। हरमल पंचक्रोशी हायस्कुलाच्या खेळा मळार पयले फावट स्काउट अँड गायड तालुका मळार आयोजीत केलो। ह्या मेळाव्यांत 16 हायस्कुलांनी वांटो घेतिल्लो। भुरग्यांक बरी शिकवण दिवप, बरे संस्कार शिकोवप, एकामेका वांगडा कशें वागप तशेंच देशाचे बरे नागरीक जावप हे सगळे वेगवेगळ्या कार्यावळींतल्यान तशेंच सर्तींतल्यान शिकवणी मेळटात अशें आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान स्काउट अँड गायड मेळाव्या वेळार उलयतना सांगलें। ह्या मेळाव्याक स्काउट संघटनेचे राज्य अधिकारी पांडुरंग नाडकर्णी लेगीत उपस्थित आशिल्ले। दरबिरेसरा पेळणा वाठारांत सेंट जॉन द बाप्टिस्ट चर्चच्या कोर्टयार्डांत हेरिटेज मार्केट भरता। 5 ते 9 मेरेन हो बाजार भरिल्लो आसता। ह्या बाजारांत गोंयचे वेगवेगळे जिनस तशेंच म्युझिक लेगीत आसता। गोंयकारांक वेगवेगळे जिनस करपाक आवडटात। विंगड विंगड वाठारांतले लोक आपले जिनस घेवन ह्या बाजारांत येतात। आपल्या जिन्साची चव दुसऱ्या मेरेन पावोवपाची संद तांकां ह्या हेरिटेज मार्केटांतल्यान मेळटा। गोंयचे फामाद जिनस, सान्नां, पातोळ्यो आनी हेर जिनस ह्या बाजारांत मेळटात। वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांची वळख एका सुवातेर येवन जाता।
पर्यावरणाचेर वायट परिणाम जावचो न्ही हो दृष्टिकोन नदरे मुखार दवरून ह्या बाजारांत प्लास्टिकाचो वापर लेगीत करिनात। ह्या हेरिटेज मार्केटांत लोकांचो लेगीत बरो प्रतिसाद आसता अशें मारियस फर्नांडिसान सांगलें। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक बऱ्यो भलायकीच्यो मुळाव्यो सुविधा मेळच्यो हो हेत दवरून 70 वाठारांतल्या दरेका गांवांत फुडल्या कांय दिसांत वेगवेगळ्या भलायकी शिबिरांचें आयोजन करतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। शुक्रारा वाळपय घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। 26 फेब्रुवारीच्यान ह्या भलायकी शिबिरांक सुरवात जावन मे म्हयन्या मेरेन ही शिबिरां चलतलीं अशें ताणें सांगलें। मांद्रे वाठारांत उदरगतीच्या नांवान आमदार जी दारोलकारान केला तरी कितें असो प्रश्न उपराश्ट्रीय थळाव्यांनी सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयल्या। मांद्रेच्या रस्त्यांचेर अपघात जावन तरणाट्यांक आपलो जीव वगडावचो पडलो तरी लेगीत रस्त्यांचेर डांबरीकरण करपाची खर गरज आसून लेगीत आमदारान केन्नाच लक्ष घालो ना। ह्या रस्त्यांक लागून सगळ्या लोकांक दुल्ल्यांचो खूब त्रास सोंसचो पडटा। आता मात कार्निवला खातीर ज्या रस्त्यांचेर परेड जातली तितल्याच रस्त्यांचें डांबरीकरण करून तो कितें दाखोवन दिवपाक सोदता। कार्निवलाचो कोणाक फायदो आसा? मांद्रेच्या थळाव्यांक उदका खातीर लेगीत वळवळे काडचे पडटात अशें म्हणून आमदार श्री दारोलकारांचेर थळाव्यांनी फोग काडलो। दोनापावलाच्या थळाव्यांक सादूर रावपाची गरज आसा। 2 दिसांदीस दोनापावला हांगच्या वाठारांतल्या ओशन पार्का कडेन कांय लोकांनी बिबट्याक पळयलो। ते खातीर ह्या वाठारांत भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां। कांय दीस पयलीं बिबटो गोंय विद्यापिठाच्या आवारांत दिश्टी पडिल्लो देखून ह्या वाठारांतल्या लोकांक सादूर रावपाची शिटकावणी दिल्या। कुट्टरी 19 ते 21 फेब्रुवारी अशे 3 दीस कुट्टुरीम कल्चरल कमिटी कार्निवल उत्सव घडोवन हाडटले अशी माहिती कुट्टरीचो आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। ह्या कार्निवल उत्सवांत ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, वॉयस ऑफ कुर्तोरीम, डान्सिंग स्टार ऑफ कुर्तोरीम आनी फ्लोट परेडांचो आस्पाव आसा। मायना इंगर्ज मैदान ते कुट्टरी मार्केट चौक ह्या मार्गा वयल्यान कार्निवल मिरवणूक जातली। मंगळारा 21 फेब्रुवारी ही मिरवणूक दनपारां 3 वरांचेर सुरू जातली। 3 दिसांच्या ह्या कार्निवल उत्सवान कुट्टरकारांनी व्हडा उमेदीन वांटेकार जावचे असो उलो आमदार एलेक्स रेजिनाल्डान मारला। अर्बन डेव्हलपमेंट आसूं, फॉरेस्ट आसूं वा नगर नियोजन आसूं, आमी 70 खातीर उदरगतीचो प्लॅन तयार केला अशी माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। तशेंच जी घरां ऑर्चर्ड लँड आसा तांच्या सेटलमेंटच्या प्रक्रियेक सुरवात केल्या अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। तशेंच 70 जाल्ल्या बेकायदेशीर ऑर्चर्ड लँडच्या जमनीचेर जाल्ल्या प्लॉटिंग आड FIR दाखल केल्या आनी आमी अशें बेकायदेशीर प्लॉटिंग करपाक दिवचे नात अशें मंत्री म्हणटा।
रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनीन कामाक लायिल्ल्या कंत्राटदारांच्या मजुरांक वेळसावच्यान जमीन मालकांनी घाल्ले फेन्सिंग मोडपाचे यत्न केल्ल्यान वेळसाव गांवांतले लोक खवदळ्यात। अतिक्रमणा वरवीं थळाव्या लोकांच्या हक्काचो भंग जाता आनी पुलीस ह्या अतिक्रमणाचेर कसलीच कारवाय कित्याक करिना असो प्रश्न थळाव्यांनी विचारला। मांडवीन जावपी प्रदूषण दिसान दीस वाडत आसा, मात ह्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडप वा प्रदूषण करप्यांचेर कारवाय करपा बाबतीन राज्य सरकार गंभीर ना। मांडवी आशिल्ल्या कॅसिनोक लागून दर्यांत प्लास्टीक कोयर तशेंच हेर तरेचे कोयरांचें प्रदूषण पळोवपाक मेळटा। सिवरेज उदकांत मिक्स जाल्ल्यान कोलाई बॅक्टेरिया लेगीत उदकांत वाडल्यात। हे सगळें कॅसिनोक लागून जाता हे जानेरान जाल्ल्या अधिवेशना वेळार आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स सभाघरांचे लक्षांत हाडून दिल्ले, मात अजूनय हो प्रश्न सरकारान सुटावो केल्लो ना। सरकारी विद्यालयांत शिकपी विद्यार्थ्यांक दर्जेदार शिक्षण मेळचे तशेंच मुळावे साधन सुविधा खातीर पयले प्राधान्य दिवचो यत्न करतले अशें आस्वासन वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान केलो। शुक्रारा वास्को वाठारांत फामाद आशिल्ल्या म्युनिसिपल विद्यालयांचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या वेळार मुरगांवचो आमदार संकल्प लेगीत हाजीर आशिल्लो। ऑल गोवा शॅक्स मालकांनी कळंगूट आनी कांदोळेच्या शॅक्स मालकां वांगडा बसका घेतली। 5 स्टार हॉटेलांक लागून शॅक मालकांक कांय साधन सुविधा मेळना। दर्या वेळेवयल्या मालकांक केल्ल्या त्रासा विशीं शॅक मालकांनी नाराजी उक्तायल्या। पर्यटन विभागान शॅक मालकांक साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी तांच्यांनी केल्या। सरकारान मागण्यांचेर लक्ष दिलें ना जाल्यार रस्त्यार येवन सगळे शॅक बंद करपाची धमकी शॅक मालकांनी दिल्या। सांग्यार आनी कुडचडे वाठारांत हेडगी गोरवांक लागून यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा। ह्या गोरवांक लागून अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा। रातच्या वेळार रस्त्यांच्या मदींच गोरवां बशिल्ल्यान व्हडल्या वाहनांक बरोच वेळ मदींच दवरून गोरवांक काडची पडटा। रस्त्याचेर गोरवां बसपाचें मुखेल कारण म्हळ्यार रस्त्याचेर उडयल्लो कोयर, देखून रस्त्याचेर कोयर उडोवचो न्हय। तशेंच हेडगी गोरवांचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या।
सासमोळे बायणा वास्को हांगच्या श्री गोमंतेश्वर ब्राह्मण देवस्थानाच्या 12व्या वर्धापन दिसा निमतान वेगवेगळ्या धर्मीक तशेंच सांस्कृतिक कार्यावळी आयोजित केल्या। ब्रेस्तारा संदेश नेरुरकार प्रस्तुत भक्ती संध्या ही भक्तिगीत नाट्य गितांची कार्यावळ रातच्या 8 वरांचेर जाली। 9 दीस चलपी वर्धापन दीस सुवाळो 20 तारखेक सोंपतलो। पुराय 9 दीस 20 तारखे मेरेन धर्मीक तशेंच वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो। कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान पंचायत वांगड्यांचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां मेळून कळंगूटच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर चर्चा केली। वेगवेगळे मुद्दे जशे की PWDची कामां, WRD बेकायदेशीर टाउटिंग आनी डान्स बार, पर्यटन मालमत्तेंत जाल्लें अतिक्रमण आनी हेर सगळे प्रश्न बेगोबेग सोडोवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां अशें कळंगूटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी सांगलें। गोंयांतलो पयलो चिल्ड्रन्स कार्निवल ब्रेस्तारा पिळणच्या सेंट जॉन बाप्टिस्ट इगर्जेच्या आवारांत जालो। गोंयच्या कार्निवलाची संस्कृताय भुरग्यांक कळची म्हणून गोंयचे फेस्तकार मारियस फर्नांडीस आनी हेर वांगड्यांनी ह्या कार्निवलाचें आयोजन केलें। कार्निवलांत माणकुल्या भुरग्यांनी पारंपारीक कार्निवलांचो नाच तशेंच इको फ्रेंडली मुखवट्यांचो उपेग करून पर्यावरण जतनुकीचो तशेंच संस्कृताय तिगोवन दवरपाचो संदेश दिला। ह्या कार्निवलांत किंग मोमो युजी क्लाविया फर्नांडीस क्वीन म्हण पळोवपाक मेळ्ळी। माणकुल्या भुरग्यांच्या उमेदीच्या ह्या कार्निवलांत जाणट्या नेणट्यांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो। कमर्शियल कार्निवला परस गोंयचे सांस्कृतिक कार्निवल ह्या वेळार भुरग्यांनी आपल्या कलेंतल्यान दाखयलो। कार्निवल हो खरो म्हळ्यार गांवगिऱ्या वाठारांतलो लोकांचो महोत्सव, पूण फातोड्ड्यान फाटल्या 18 वर्सां सावन जावपी कार्निवल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी दामू नायक बंद उडयला असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेल विजय सरदेसाईन केला। दर वर्सा कार्निवल परेड फातोड्ड्या जाताली, पूण ह्या वर्सा ती मडगांवां व्हेल्या। हाचेर आमच्यान कोर्टानूय वचूं येतालें, पूण आमी तें केलें ना अशें विजय सांगता।